नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विधानसभेतले मुद्दे घेवन आमी ब्रेकार करतात, पण आयचो दीस अशी आनी विशय अशी परिस्थिती आसा की विधानसभेच्या भायर जे घडलां, जाचेर गोंय राज्याच्या निसर्गाचेर आनी त्याच बरोबर गोंयांतल्या जनतेचेर जाचे दुरगामी परिणाम जावपाक शकतात असो विशय ती म्हळ्यार हायकोर्टाची टायगर रिझर्वाच्या संबंधी आयिल्ली ऑर्डर. ही ऑर्डर नेमके कितें म्हणटा, ताजो परिणाम कितें जातलो आनी ही अशी ऑर्डर कित्याक आयली, ह्या सगळ्या गोष्टींची आमी आज सारकी विस्कटावणी करपाचो प्रयत्न करतले, सो दॅट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्डर सुद्दां सामान्यांतल्या सामान्य गोंयकाराक समजुची म्हणून. आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर स्टुडियोक आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर आनी द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफान्सो. आनी हांव सुरवात पांडुरंगा कडच्यान करता, कारण 70चे भुंयपूत म्हणून म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर पयलीं उलोवपाचो अधिकार ह्या पॅनलाचेर पांडुरंगाकच आसा. सो पांडुरंग बाब, ऑर्डर पयली हायलायट्स कितें आनीक परिणाम कितें? ऑर्डर आयल्या, पूण राज्य सरकाराचें अशें म्हणणें आसा की आपूण ह्या ऑर्डरीक सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतलो. आतां चॅलेंज करून कितें साध्य जातलें काय ना हें पळोवचें पडटलें. कारण जर स्टेट गव्हर्मेंट हायकोर्टाक कन्विन्स करूंक शकलो ना बाबा टायगर प्रोजेक्ट कित्याक नाका काय म्हणून, जाल्यार तो स्टेट गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टाक कन्विन्स करूंक शकतलो काय कितें असो एक प्रश्न येता. आनी हे जे पेटिशन आशिल्लें तेतून वायल्ड लायफ बोर्ड, स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड, चीफ वायल्ड लायफ वार्डन, स्टेट गव्हर्मेंट चीफ सेक्रेटरी हे सगळे आसले, नॅशनल टायगर कन्झर्वेटीव ऑथॉरिटी सगळे जाण आशिल्ले हेतून. सो म्हाका दिसता की हायकोर्टान बरो विचार करून हो निर्णय दिला. एज अ लोकल म्हणून हांवें 70रीन पळयलां म्हादें अभयारण्या खातीर गेल्या 22-23 वर्षान लोक जे फेस करता तेचेर सरकारान किंवा खंयच्याच पर्यावरण प्रेमी लक्ष घालूंक ना. आनी जाला प्रमोद कितें जाना, स्थानीक लोकांकूय जर कितकें सांगलें जाल्यार तांकां तें पटपाचें ना. तांकां देवळां फुकट जाय, तांकां नोकऱ्यो फुकट जाय, तांकां सगळ्यो गोश्टी फुकट जाय. पूण जेन्ना आपले हक्क हें करपाक जाय तेन्ना लागीं येवपाची जी गजाल आसा ती इतलीं वर्सान जावंक ना. सो आमी थकलेले सांगून थंय जे कार्यकर्ते आहात, म्हणजे राजेश गांवकर, गणपत गांवकर असे लोक आहात, त्यांच्यानी आपल्या म्हणजे अख्ख्या हयातीन हे सगळें करून पळयलें की लोक जागे जायना म्हणून. निमाणे फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेका सुद्दां कळोवन चुकले की बाबा हे सगळ्यो लोकांचे जे रायट्स आसात ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून तेणी आपले प्रयत्न केलो. एक 15 दिसां पयलींच स्टेट गव्हर्मेंटान स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान हो जो प्रोजेक्ट टायगराचो जो प्रपोजल आशिल्लो तो तेणी भायर मारलो ताका फुडाकार घेवन. आनी त्याच्यात अशें म्हणणें आसा की आपूण सुप्रीम कोर्टानूय वयतलो लोकांच्या हेच्या खातीर. हो जो सगळो प्रवास जर पळयलो जाल्यार स्थानीक लोकांक ह्या कितले पडला असो प्रश्न येता. आमी उठसूट हांगा उलयता, फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रयत्न करता, पूण स्थानीक लोकांक हेजे व्हडलेशें पडलेलें ना. कारण ह्या विशयाचेर आतां पांडुरंग बाब, ह्या ऑर्डरी उपरांत सामान्य मनशाक हाजे पुढून वचपाक, कारण हाजे परिणाम जातले ऑन ग्राउंड. एक्झॅक्टली कितें जातलें हाजेर आमी येवया. पण हांव पयलीं आमचे किशोर बाबा रावतान ते वचचे पयलीं देर इज अ नायस थिंग की ही हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा, लँडमार्क ऑर्डर आसा, ती कशी ओपन जाता ती. इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. तुमकां आमी स्क्रिनार दाखयतात की ही ऑर्डर कशी ओपन जाता ती. आनी तुमी जर पळयलें जाल्यार देर इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. जो महाभारतांतल्या एका श्लोकान ह्या ऑर्डरीची सुरवात जाता आनी ताजें ट्रान्सलेशनूय ह्याच ऑर्डरी भितर दिलां. हांव संस्कृत श्लोक वाचपाक वचना, ट्रान्सलेशनच जस्ट रेफरन्सा खातीर वाचून दाखयता. इट सेज दॅट इफ देर इज नो फॉरेस्ट देन द टायगर गेट्स किल्ड. If there is no tiger, then the forest gets destroyed. Hence, the tiger protects the forest and the forest guards the tiger. म्हणून ही ह्या ऑर्डरीची ओपनिंग वाक्यां. हाजे वेल्यान ही ऑर्डर सुरू जाल्या. किशोर बाब, स्ट्रेट तुजी म्हऱ्यांत येता, ऑर्डरीचो अर्थ कितें, अन्वयार्थ कितें? प्रमोद, पयले सुवातेर आयची जी ऑर्डर जाल्या हायकोर्टाची, जी ऑर्डर न्यायमूर्ती सोनक आणि देशपांडे हांणी ही जी ऑर्डर दिल्या ती खरोखरच हिस्टॉरिकल अशा पद्दतीचीच ऑर्डर आसा. आतां हिस्टॉरिकल म्हटल्या उपरांत 70च्या लोकांक जे एफेक्टेड लोक आसा ते कदाचित ह्या म्हणण्यांक मान्य करचे ना किंवा ते रागार जातले, बेजार जातले की आमचेर संकट आयल्यार तुमी हिस्टॉरिकल कितें म्हणटा काय म्हणून. पूण ही ऑर्डर जर सविस्तर वाचीत, 94 पेजीस ही ऑर्डर आसा.
ही ऑर्डर इतली सविस्तर आणि चिकित्सक अभ्यासू पद्धतीन तयार केलेली आसा. पूर्ण पिटिशन जे जे युक्तिवाद झाले सरकारच्या वतीन वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणेच्या वतीन त्या युक्तिवादाचो सार घेऊन ही ऑर्डर हायकोर्टान दिल्या. आणि ती अत्यंत महत्वाची ऑर्डर कितें आसा की ह्या जीवसृष्टीन आमी मनीस सगळ्यात श्रेष्ठ म्हणटात. म्हणजे आमच्या इतको ताकदवान आणि कोणूच ना आणि बाकीचे सगळे जीव हे बारीक म्हणून समजतात. पूण युनिवर्सा खातीर मनीस हो त्या हेर जिवाच्या समानूच आसता. मनीस म्हणून कोण व्हडलो न्हू. मनीस आपलें व्हडलेपण जर गाजोवपाक वचत गेल्यार युनिवर्सा बरोबर ह्या निसर्गा बरोबर तोय सोंपतलो. हे आमी पयलीं लक्षांत घेवंक जाय. आणि निसर्ग आणि मनीस हाचो संबंध कसो आसपाक जाय आणि मनशान निसर्ग सांबाळून फुडें वचचें पडटलें. जर मनीस समजता की ह्या हेर जीवसृश्टी परस आपूण श्रेष्ठ म्हणून जाल्यार हो मनीस काबार जावपाक वेळ लागचो ना. हे प्रमोद ते सगळी ऑर्डर वाचल्या उपरांत लक्षात येता. आता एक महत्वाची गजाल कितें की ह्या ऑर्डरीन कितें म्हटलां. एक म्हणजे नोटिफाय म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी अँड अदर एरियाज 3 महिन्या भितर ही एरिया नोटिफाय कराच असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टान दिल्या. दुसरी गजाल NTCA म्हणजे नॅशनल टायगर रिझर्व कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन जी रिकमेंडेशन स्टेट गव्हर्मेंटाक दिल्लेली त्या रिकमेंडेशनाचेर स्टेट गव्हर्मेंटान ताबडतोब निर्णय घेवपाक जाय. आणि हो निर्णय घेवपाक NTCA पूर्ण सहकार्य राज्य सरकाराक करतले. दुसरी महत्वाची गजाल एंटी पॉचिंग कॅम्प्स वेगवेगळ्या जाग्यार म्हणजे ज्या पद्धतीन वाघांची हत्या किंवा वाघांचे मृत्यू जावपाच्यो ज्यो घटना घडटात ताची गंभीर दखल ह्या ऑर्डरीन घेतल्या. आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगला की तुम्ही महत्वाच्या जाग्यांचेर एंटी पॉचिंग कॅम्प्स तयार करा. 6 महिन्या भितर ते तयार करा आणि वाघाची हे जावची ना शिकार जावची ना हाची काळजी घ्या. दुसरी गजाल प्रमोद ह्या ऑर्डरीन जर पळयत एक गजाल म्हटल्यार केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट मंत्रालय आणि दुसरी गजाल म्हणजे नॅशनल म्हणजे NTCA यांच्या वतीन जे ॲडव्होकेटान युक्तिवाद केलो तो युक्तिवाद पुरायपणान पिटिशनराच्या फेवरान आसलो. म्हणजे आता आम्ही एकीकडे पळयतात की राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार डबल इंजिन सरकार आसा. डबल इंजिन जर सरकार आसा आणि राज्य वायल्ड लायफ बोर्ड जर म्हणटा की टायगर रिझर्व हो गोंया खातीर सस्टेनेबल ना जाल्यार केंद्र सरकारची भूमिका तशी ना. केंद्र सरकार म्हणटा हांगा टायगर रिझर्व जावपाकूच जाय. ऑन दॅट पॉयंट अनेक गजाल दाखयता आनी मागीर जॉयल बाबा म्हऱ्या वता ती म्हळ्यार द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑपरेटीव पार्ट ऑफ दीस ऑर्डर. एग्जॅक्ट कितें म्हळें सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान सॉरी ते आमी पळोवया. आनी हांव जॉयल बाबा म्हऱ्या वता. इट इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तुमी जर लक्षात घेतलें जेन्ना सगळी 94 पानांची ऑर्डर ही पूण ती 94 पानांची ऑर्डर फायनली बॉयल्स डावन टू दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. आनी तो म्हळ्यार लोकांच्या संबंदी आहा तो की वी डायरेक्ट द स्टेट गव्हर्मेंट टू डिटरमाइन अँड सेटल द रायट्स अँड क्लेम्स ऑफ द शेड्युल्ड ट्रायब्स and other forest dwellers following the law as expeditiously as possible and preferably within 12 months from today. म्हळ्यार लोकांचे शेड्यूल्ड ट्रायब्साचे आनी अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स म्हणटानी हांचे रायट्स सेटल करात विदीन 12 months अशें स्पश्टपणान हायकोर्टान ह्या ऑर्डरी भितर बरयलां. जॉयल बाब तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स आनी मागीर ह्या ऑर्डरीच्या खाची कळग्यांनी या. Pramod, this order is historic in a sense that आमकां कोर्टान सांगचें पडलें की how important is the tiger to the state. So हितून भितर इतली वर्सां जालीं आमी आतां we were trying, the government was trying to fend off the tiger reserve and आतां 1999 आमची म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी नोटिफाय जाल्ली तेन्नाच्यान आमी ते ओपोज करीत आयल्या टायगर नाका म्हणून. सो आतां आमकां एक कोर्टान सांगचें पडलें आनी वॉट अ ब्युटिफूल वे टू टेल दीस टू द पीपल एंड टू द गव्हर्मेंट पर से. लायक यू नो एक तो स्टार्टींग संस्कृत वर्स आशिल्लो. इट सम्स अप you know it's a complete summary of what the court is trying to tell the state government. It is like if your tiger is not there then your forest is destroyed and all of that. So idun bhitar amka खूब शिकपाचें आसा. But the very important thing is that the court has set a timeline here. एक open शे दवरूंक ना. So you know if you see प्रत्येक गजाली खातीर टाइमलाइन घालून दिल्या. Yeah, like for example you know they have told like to settle all these issues within 1 year preferably.
then they said poaching camps, anti-poaching camps have to be set up within 3 months because खूपशी गजाली असता की टायगरांचेर Your notification of the tiger reserve is within 3 months. within 3 months. So हितून भितर एक खूपशे सिरियसनेस दिसता. सो हे ऑर्डरीन आतां गव्हर्मेंट कसो हें करतलो. वन इज दॅट दे आर गोइंग टू चॅलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट, दॅट इज फायन. Yeah. But somewhere the government will have to be alert to the reality that things are not going the way they were actually thinking. पांडुरंग भाऊ हांव त्या मुद्द्याचेर जी आमी दाखयली त्या मुद्द्याचेर येता. 12 म्हयन्या भितर शेड्यूल्ड ट्रायब्स आनी अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्सांचे रायट्स सेटल करपाचे टायमलायन हायकोर्टान घालून दिल्या. आता 2 मुद्दे आहात. सुप्रीम कोर्टाक गेले जाल्यार एक तर ही ऑर्डर अपहेल्ड जावपाक शकता किंवा ओव्हरटर्न जावपाक शकता. ओव्हरटर्न जाले आतां आसा तशें मुखार चलतलें, पूण जर अपहेल्ड जाली 12 म्हयन्या भितर कितें जावपाक शकता? एकूच त्याच्या पयलीं हांव क्लियर करता. किशोरान म्हटलें की राणां जगपाक जाय ते सगळें, आनी जोयल म्हणपाक म्हणजे ब्युटिफूल ऑर्डर हे केल्या बी म्हणून. हय. ते पेडण्या आनी साश्टीन रावता पळय तांकां म्हणपाक ते बरें, हय. पूण हांव एकच सांगता की म्हादय अभयारण्य जाल्लें पळय तें पळय लक्षांत घेयात, आनी ताका आमी केन्ना हें करूंक ना. म्हादय अभयारण्य जालें न्ही 1999 जंगलां रिजर्व जाली, थंय कोण वचना. आतां जेन्ना टायगर रिजर्व जातलो पळय तेन्ना आनीक मातशें स्ट्रिक्ट जातलें. सो ऑलरेडी जंगलां तुमची जी आसा, जंगल प्राणी जंगल जमीन हे सगळे प्रिजर्व जाल्ले आसा, ते आमचे लोक करीत आयल्या. आतां तुज्या हेच्या कडेन येता प्रश्ना कडेन. जो तो शेवटचो मुद्दो जो आसा हायकोर्टान जो दिला न्हू, एक म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट ह्या वर्डिक्टांतलो जो पार्ट जर कितें आसत न्ही जाल्यार तो पॉयंट. म्हणजे सांगता तुका हांव प्रमोद, फॉरेस्ट रायट एक्ट येयल्या उपरांत आतां मेरेन जवळ जवळ 10,000 क्लेम नेत्रावळी, मोंडला, म्हादय, सगळ्या खोतीगांव सगळ्या अभयारण्यांत लोकांचे आसा. हे ऍडमिनिस्ट्रेशन, हे सरकार त्या लोकांक केन्ना आपल्यो जमनींचो हक्क दिवंक ना. तेंच्यो जमनी गेल्या तांकां नुकसान भरपाय ना. तेंच्यांनी क्लेम केल्या, ते क्लेम 400 का 500 क्लेम कितले क्लियर केल्या हेंच्यांनी इतल्या वर्सां भितर. सो हे ऍडमिनिस्ट्रेशन जें आहा, हे डिम्म ऍडमिनिस्ट्रेशन जाका कांयच करपाक कळना, तांकां हायकोर्टान म्हाका दिसता आयज बडी मारल्या तेंचेर, आनी तांकां सांगलां की 12 म्हयन्या भितर हे सगळे क्लेम तुम्ही काढा म्हणून, निकालात काढा म्हणून. सो म्हाका दिसता ह्या ऑर्डरींतले जर बेस्ट जर पार्ट कितें आसत न्ही जाल्यार हो जो पॉयंट आसा की 12 म्हयन्या भितर लोकांचे फॉरेस्ट रायटाचे क्लेम जे आसात जे कितें आहा ते निकालात काढा म्हणून. कारण प्रमोद आमी पळयलां, आमी सफर जाल्या लोक 70तले, म्हणजे हांव स्थानीक म्हणून सांगता की लोकांक तुमी ते कांयच दिवं ना. अभयारण्य केले, सगळे केले, बॉर्डर घातली, चेकपोस्ट घातले, सगळे घातले, पूण त्या लोकांचे जमनी ज्यो गेल्ल्यो त्यांचे दावे तुम्ही आयज मेरेन निकालान काडून तांकां 1 रुपयाचे कसले किंवा नोकरी म्हणून कांयच म्हणून कसलीच भरपाय दिवं ना. सो म्हाका दिसता की ह्या ऑर्डरींतली तुवें जे मेन्शन केला, तू म्हणटा ह्या मुद्द्याक लागून थळाव्यांनी ह्या ऑर्डरीचे स्वागत करपाक जाय. सगळ्या गोंयांत ज्या लोकांच्यो फॉरेस्टान जमनी गेल्ल्यो आसात, घरां आसात आनी कितें कितें आसात, त्या सगळ्यांनी खरें म्हटल्यार हेचें स्वागत करपाक जाय. कारण ह्या सरकारा कडेन फाटल्या 10-12 वर्सां मदीं म्हणजे जेन्ना फॉरेस्ट रायट एक्ट जेन्ना इम्प्लिमेंट जावपाक सुरू जालो तेन्नाच्यान आतां मेरेन 10 ते 11,000 क्लेम्स पडलेले आसात. आनी हे गव्हर्मेंट किंवा म्हणजे चीफ सेक्रेटरी लेवल कमिटी आसता, कलेक्टर लेवल कमिटी आसता, तालुका लेवल कमिटी आसता, कोणाक काय पडलेलें नाशिल्लें. म्हाका दिसता की हायकोर्टान जेन्ना ही बडी मारल्या, म्हाका दिसता की आत्तां हे एका वर्सा भितर कितें तरी जावं शकता. किशोर बाब, ह्या मुद्द्या वयल्यान मुखार ह्या ज्या मुद्द्याचेर तूं थांबिल्लो, बट तो अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो. ह्या 94 पानांच्या ऑर्डरी भितर एक जर आमी कंटिन्युअस सूत्र पळयलें तें म्हाका जें दिसता सांगता, सरकाराचो डेटा, सरकारानच केल्लो अभ्यास, सरकारानच केल्लो पत्रव्यवहार, सरकाराच्योच फायलींतली निरीक्षणां, ह्या सगळ्यांचो आदार घेवनच हायकोर्टान ही ऑर्डर पास केल्या. सारकें? सारको योग्य मुद्द्यार प्रमोद तूं आयलो, पूण त्या पयलीं एक स्पश्टीकरण हांव दिवपाक सोदता पांडुरंगाक. पांडुरंगाचे 70 गांव जो आसा तो वनसंपत्तीन आनी वायल्ड लायफान श्रीमंत असो तो तालुको. त्यामुळे ते वनसंपत्ती कडेन ते झगडटात. आमच्या पेडण्यान मोपा खातीर जमीन गेली, आमची जमीन गेली, कॉम्पेन्सेशन काय मेळोंक ना, कोर्टान आसात केसी, हेर वेगवेगळे प्रकल्प आमचेर लादले, परिस्थिती तीच आसा. आता एक महत्वाचो विशय जो पांडुरंगान सांगलो की तो महत्वाचो मुद्दो की 12 म्हयन्या भितर हे क्लेम्स सेटल कर म्हणून सांगल्या. प्रमोद, तुका एक सांगता दुर्दैवाची गजाल, 1998 ह्या लोकांच्या ड्वेलर्स आणि ट्रायबल लोकांच्या जे जंगलान रावतात त्यांच्या रायट्साच्या संदर्भातले एक मॅटर सुप्रीम कोर्टान असले, आणि 98 सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर असली की एका वर्सा भितर त्यांचे क्लेम सेटल जावंक जाय म्हणून. ज्या राज्य सरकारान सुप्रीम कोर्टाक कोर्टान घेवना ते राज्य सरकार ह्या हायकोर्टाक कोर्टान घेतले कशें दिसता तुका? अशें तुका हांव कितले ऑर्डरी दाखयता हायकोर्टाची जेचेर कांयच करूंक ना राज्य सरकारान. एक फरक आहा किशोर, ह्या बरोबर टायगर रिजर्व करपा जाय.
टायगर रिझर्व केल्यार ती सगळी रेग्युलेशन्स येतली, ती रेग्युलेशन्स जर केली जाल्यार ही टायमलायन फॉलो करची पडटली. ना दुसरी गजाल प्रमोद, ह्या सगळ्या मॅटरान पिटिशनान जर तूं पळयशीत जाल्यार राज्य सरकार म्हणजे एडव्होकेट जनरलान 2 गजालींचो फक्त आधार घेतलो. ताका 2च गजालींचो आधार आसलो. एक म्हणजे 6 वायल्ड लायफा पैकी 5 वायल्ड लायफाचे फायनल नोटिफिकेशन येवंक ना आनी त्या खातीर आमी टायगर रिझर्व करूं शकना असो एक त्यांनी स्टँड घेतलो एजीन. आनी दुसरो स्टँड की जो मेरेन त्या लोकांचे सेटलमेंट जायना तो मेरेन आमी टायगर रिझर्व करप बरें जावचें ना, तेतून आनीक संघर्श वाडटलो. हे दोनूय क्लेम जे आसात ते क्लेम हायकोर्टान फेटाळून उडयले. एक म्हणजे तुमकां टायमली 1998 पासून फॉलोअप करूनय तुम्ही लोकांचे सेटलमेंट करूंक ना, आणि दुसरी गजाल फायनल नोटिफिकेशन येवप काय ना येवप हाचो संबंध टायगर रिझर्व डिक्लेअर करपाच्या संदर्भात कांयच ना, हे स्पश्टीकरण हायकोर्टान ह्या ऑर्डरीन दिला. एक गजाल प्रमोद, ही ऑर्डर वाचताना एक गजाल लक्षात येयली की आमकांय दिसतालें की सरकारान जनावरांक चड महत्व दिवचें की मनशांक चड महत्व दिवचें. आमकां दिसतालें की लोकांचें हें करून तुमी जनावरांक श्रेष्ठ म्हणटात अशें जावंक फावना. पूण ही ऑर्डर जेन्ना प्रमोद वाचता, डिटेलान वाचल्या उपरांत एक गजाल लक्षात येता की आमकां व्हड म्हणटात आमी हो निसर्ग किंवा युनिवर्स किंवा आमकां जर जगपाक जाय जीवसृश्टी जाल्यार आमचें व्हडपण थंय कांय चालपाचें ना. बाकीच्यांचें व्हडपण, वाघ हो इकोसिस्टमी खातीर कित्याक म्हत्वाचो आसा, तो नासत जाल्यार इकोसिस्टमीचेर कितें परिणाम जावंक शकता, हें आमकां त्या ऑर्डरींतल्यान वाचल्या उपरांत लक्षात येता. जयल बाब, जो हांवें काडलो मुद्दो, सरकाराचो डेटा, सरकाराचोच पत्रव्यवहार, सरकाराच्योच फायली आज सरकाराच्या विरुद्ध गेल्यात ह्या जजमेंटा भितर. एब्सोल्युटली प्रमोद. आनीक पंडू मातशें टायगर जालो म्हणून तेजो एक हें आसा की ही ऑल्सो हॅड अ पॉयंट. Data is of the government, but finally it got trapped into its own data, and there is it can't wriggle out of that, unfortunately. पण एक पांडून बरो एक important point करलो की this settlers who are there, has their interests have to be taken on board, because from 1999, if the Madhai Wildlife Sanctuary was notified, we had so many years altogether to put this thing in place, to compensate them, to rehabilitate them, to relocate them. Azan dekun, there are about 8 houses in the core area of the sanctuary, 8 houses. So you need to have a plan where you going to relocate them, rehabilitate them. ते करपाचे हेंचे मतीतूच ना. If that was done, I think there could have been a plan where the government could have said, okay, fine, this is the plan which we are going ahead with. तेणी सामके completely oppose केले, and they were completely against this tiger reserve. So हितून भितर एक हें आसा की there is a buffer zone and there is a core area. From the core area, I mean, you can still move people outside. The basic thing is their land rights, their settlement. That has not been done, and that has to be settled. That has to be settled. एक गजाल जाला पांडुरंगा ह्या ऑर्डरी भितर की सरकाराचो डेटा एक सांगता आणि सरकार डिसिजन दुसरेंच घेता. ही तफावत जी आसा ती ह्या ऑर्डरी भितर स्पश्ट जाल्या, and the High Court is pushing the government, or has pushed the government to take a logical concluding decision on this matter. ही जाणीव जाता ऑर्डर वाचतकीर. एक आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय की स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसूं शकता किंवा तेजे पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल हे आसूं शकता ती बॉडी, कारण तेजेर मुख्यमंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर, MLA असे लोक आसता. नॅशनल टायगर कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटी, नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड ह्यो ज्यो गोष्टी आसात न्ही, हांगा काय करूंक मेळना. सो नॅशनल टायगर कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटी ही 2012च्यान टायगर प्रोजेक्ट जावची म्हणून गोंया फाटल्यान लागलेली, गोंयान प्रपोजल धाडचें म्हणून. म्हाका याद आहा जयराम रमेश जेन्ना आशिल्लो फॉरेस्ट मिनिस्टर, आनी ताच्या उपरांत जयंती नटराजन आशिल्ली. सो तेन्ना जयराम रमेशाची दिगंबर कामतीक बरयल्ली चीट रिप्रोड्यूस केल्या ऑर्डरी. सामकें. सो हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा न्ही, ह्यो स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड लागत काय नाका म्हणूंक शकता ते, पूण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड आसत किंवा नॅशनल टायगर कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटी आसत, हे लोक जे आसा ते केन्ना फॅक्ट लिपयनात, तांकां फॅक्टच दाखोवचे पडटा. म्हणूनच खंयच्याच पॉलिटिकल प्रेशराच्या अंडर येयनासतना नॅशनल टायगर कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटी जी आसा ती कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी ही फाटली 10-12 वर्सां हेज्या सतत फाटल्यान लागलेली आसा. आनी त्यांच्या कडेन ती एक म्हायती आसा पोचिंग कितले जाल्यार, टायगर कितले मारला. सो ह्या लोकलूय काय जबाबदार आसा, ज्यांच्यांनी वाघ मारले पळय तेन्नाच्यान हो विशय सुरू जाल्लो, नाजाल्यार गोंयच्या काळान हें पडटा नाशिल्लें. एक अभयारण्य जाल्या इतकें पुरो आशिल्लें. पूण हे सगळ्या कारण ह्या गोश्टी खातीर काय ज्यो गजाली कारणीभूत आसा तितून आमचे काय लोकले आसात ज्यांच्यानी वाघाची पोचिंग केली फाटल्या 10-12 वर्सां. एक गजाल लोकांक याद करून दिवचेच अशें दिसता की अकस्मात खूब जाणां दिसतलें की आज ही ऑर्डर कशी आयली. ही
ह्या 1-2 वर्सांतली केस न्ही, जेन्ना विष घालून 4 वाघांचो मृत्यू जाल्लो ताचे उपरांत हें पिटिशन फायल जाल्लें आनी ताजो आज निकाल लागला. सो अशी न्ही की फाटली 6 म्हयन्यांतली किंवा 12 म्हयन्यांतली गजाल न्ही, हें तेन्नाचें पिटिशन, ताजो आज निर्णय जाला आनी तो इतलो मोठो निर्णय आणि जाला. लोकांक एक कळपाक जाय की आमी मिस्टेक ज्यो करता, चुको ज्यो करता ताचे परिणाम ह्या जंगला कडे, ताचे हे परिणाम अशे जाता. किशोर बाबा त्या मुद्द्याचेर येता. सरकाराचो डेटा एक सांगता पण सरकाराचो निर्णय दुसरोच घेता. डू यू थिंक हायकोर्टान आज गव्हर्मेंटाक पुश केला की तुमचो डेटा जे सांगता त्या प्रमाणे निर्णय घेया म्हणून? साहजिकच प्रमोद, एक इंटरेस्टिंग गजाल सांगपाची म्हटल्यार एजीन जो युक्तिवाद केलो हायकोर्टा मुखार, एजीन कितें म्हटलां की आमी खंयच विरोध करूंक ना टायगर रिझर्वाक. आमी म्हणटात की पयलीं ते फायनल नोटिफाय जावनी आनी लोकांचे सेटल जावनी जे क्लेम्स आसात. म्हणजे एजीच्या युक्तिवादा वयल्यान अशें दिसून ना, येता. हांव कित्याक म्हणटा कारण स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान कांय दिसा पयलीं डिसिजन घेतलें की आमकां टायगर रिझर्व नाका म्हणून. माझे म्हणणें तेच आसा की कायद्याचो अभ्यास करपी एजी जेन्ना सांगता की आमचो कांय खंयच आक्षेप ना हेका म्हणून, हय आणि स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड म्हणटा की टायगर रिझर्व गोंयाक सस्टेनेबल ना. हय म्हणजे आमचो स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डा वयले जे मंत्री आणि आमदार आहात किंवा लोकप्रतिनिधी आसात त्यो कायदे तज्ञ अभ्यासक यांच्या पेक्षा श्रेष्ठ जाले न्हू, असो तेजो अर्थ जाता. ना, एक ते जालें. दुसरी गजाल म्हळ्यार स्टेटीची लिडरशीप आणि आमची लिगल व्हॉयस हय, हांचे मदीं तफावत तयार जाली. त्याची तशी तफावत असल्या कारणानूच प्रमोद आयज सर्वसामान्य लोकांची फरफड जाता. त्याचे कारण अशें की अभ्यासक किंवा जाणकार जेन्ना खंयची विशय मांडटात तेन्ना ते न आयकता आपल्याक जाय राजकीय सोयी प्रमाणे निर्णय घेवप हे ताजे मारक मागीर ठरता. असले परिणाम जातात. जॉयल बाब, हे गजाल जाणवता एक वटेच्यान स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड म्हणटा गोंयाक परवडपाचें ना टायगर रिझर्व, दुसरे वटेच्यान कोर्टा भितर सरकार बाजू मांडटना म्हणटा आमकां टायगर रिझर्वाक विरोध ना, पण ह्यो एक पयली 1-2-3 गजाल जर जाल्यो जाल्यार मागीर विचार करूं येता म्हणून. ही जी तफावत आसा तुमकां दिसता ती ह्या ऑर्डरींतल्यान आज एक्सपोज जाल्या? कम्प्लिटली एक्सपोज जाल्या प्रमोद. आनी इतली एक्सपोज जाल्या की आतां आनी म्हाका दिसता आनी कांयच पर्याय आसना. कित्याक the order is very specifically saying that the Madai Wildlife Sanctuary and other areas are to be notified as tiger reserve. म्हणजे एंटायर Madai Wildlife Sanctuary and other areas तितून भितर आनी कांयच येना. मीन्स लायक द गव्हर्मेंट कॅनॉट डिमार्केट सम एरियाज एज सेफ झोन्स. या सो तितून भितर एक आतां इतल्या सिच्युएशनाचे पिक्चर पावल्या की गव्हर्मेंट वील हॅव टू हॅव अ huge task at its hand of rehabilitating all these villages, 32 odd villages, whichever villages are coming within the sanctuary, they'll have to now within 12 months they'll have to relocate them. That's going to be quite a challenge. ह्यूज टास्क. Yeah. हांव हांगा थांबतना मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट जो आसा ह्या ऑर्डरीचो तो दाखयता, जाचे जॉयलान उल्लेख केलो आत्तां, आनी तितल्याचेर थांबता. इफ वी कॅन पुट दॅट ऑन द स्क्रीन, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ही अशी ऑपरेटीव फायनल ऑपरेटीव असो सुरू जाता ऑर्डरीचो. वी डायरेक्ट द स्टेट गव्हर्मेंट टू नोटिफाय द म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी अँड अदर एरियाज रेफर्ड टू इन NTCA's communications, ब्रॅकेटाक बरें बरयलां, एंड द प्लॅन्स प्रिपेर्ड बाय द गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एज अ टायगर रिझर्व. म्हाका दिसता आतां इतलेंच म्हत्व आहा हातूंत भितर. कितें म्हणा हायकोर्टान, रेफर्ड टू इन NTCA's communications and the plans prepared by Goa Forest Department officials. म्हणजे सरकाराक सांगलां तुमी जें केलां, तुमी जो अभ्यास केला, तुमी जो डेटा तयार केला तेंच करात म्हणून. सो हाजेर आतां राजकीय बोवाळ सुरू जातलो, पॉलिटिकल स्लगफेस्टूय सुरू जातलें, लोकांचेय कितलेशेच इश्यू आसतले, लोकांच्याय तकल्या भितर कितलेशेच प्रश्न आसतले. त्या प्रश्नांची उत्तरां घडये ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरींतल्यान सुरू जातात. ती जर सारकी वाचली, बारीकसाणेन सुद्दां न्ही, नॉर्मल सुद्दां जरी वाचली तरी ही परिस्थिती कित्याक आयली हें पुरायपणान स्पश्ट जाता. हांव इतल्याचेर थांबतां. पांडुरंग बाब, किशोर बाब, जॉयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.